आम्ही 3 मेंबर ऑपोजिशनान आसा आणि आमची स्वताचीच कामां जायना, आमच्या फायलींचेर सायनी मारिना सरपंच. आमकां कसलो भेदभाव करता, आमकां फंड पंचायत फंड सुद्दां डिस्ट्रीब्यूट करतना आमचे कडेन पार्शलिटी करता, आमकां डिस्ट्रीब्यूट करिना. बरं इतकी आसतना आतां पंचायत स्वयंपूर्ण कशी जातली? जर आमी मेंबर्स जर स्वयंपूर्ण ना जाल्यार आमी लोकांक कशें स्वयंपूर्ण करतले? आज ॲक्च्युली आम्ही PDOन कंप्लेंट दिली हा सरपंचाची, बिकॉज तिणेन माझी वॉर्डाची फायल हा ती तिने सायन करूंक ना वर्क ऑर्डर. हांवें ॲक्च्युली तिची फायल मंडे हाडून दिली, लास्ट मंडे, बट तिने ती सायन करूंक ना. की आम्ही आमच्या घरात टायल्स घालना, ही लोकांची पेवर्साची फायल आसली. ह्याच्या फुडें आनी फायली आहात. क्रिमेटमाची फायल येतली, गटराची फायल येतली, जी मेन आहा तो तुटलो मोडला गटर. म्हाका सांग फुडें आनीक ब्युटिफिकेशन येतलें. जर फायली सायनूच मारूंक ना जाल्यार म्हाका सांग आमच्या वॉर्डाची प्रगती कशी जातली? तेणी म्हाज्या वॉर्डाचेर अशें एक काम केलां की जेतून म्हाका विश्वासान सुद्दां घेवंक ना, आनी ज्या ज्या जाग्याचेर काम जातलें थंयसलो कॉन्ट्रॅक्टर येवन म्हाका सांगता की थंयसर आमी फातर भितर सामान बिमान उडयलां, फाल्यांच्यान काम करता. हांवें म्हटलें खंयचें काम? तर म्हणपाक लागलो अशें 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 तें आपणाक. म्हटलें तुका कोणी सांगला? तूं बंद दवर म्हटलें. ना ना आपणाक सरपंचान सांगला म्हणपाक लागलें. सरपंच म्हणटात ती भेदभाव करिना, सगळ्या वॉर्डांनी काम करता. हय म्हणल्यार तांकां आतां जी ते म्हणटा न्हू की हांवें बाबा कामां करूंक ना जावं सायन मारूंक ना, तांकां मातशें प्रूफ करचां की बाबा हांवें कितें करूंक ना. कित्याक आयज पर्यंत हांवें सगळीं कामां 7 मेंबरांची केल्या. आनी तो उदय आनी स्विटी म्हणटाय न्हू, तांकां पंचायतीच्या आनी सगळ्या कामांक प्रॉब्लम आसा. प्रुडंटा खातीर मकबूल म्हाळगी म्हणी.